आख्या बायश घातामळ निवासी वाठारांत बेकायदेशीरपणान अनधिकृत वैजकी केंद्र तशेंच प्रयोगशाळा सुरू आसा। संबंधीत धन्यान घर नंबर घेवन धंदो सुरू केलो। हे विशीं थळाव्या लोकांनी बोवाळ केल्या उपरांत पंचायतीन 29 डिसेंबराक संबंधीत वैजकी केंद्राच्या धन्याक नोटीस बजायिल्ली। ताचो वेपार परवानो रद्द करीत केंद्र बंद करपाचो आदेश दिल्लो। मात तरी आसतना हे केंद्र सुरू आसा। भलायकी केंद्र आशिल्ल्यान चड लोकांची गर्दी जाता। केंद्रांत येवपी लोक गाडयो पार्क करतात, ताचो लोकांक त्रास जाता। देखून संबंधीत प्रशासनान हाचेर लक्ष घालून हे वैजकी केंद्र बंद करचे अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या। कितें आसा वो लॅब एक्चुअली रेजिडेंशियल बंगलो, रेजिडेंशियल बंगल्यान तेंच्यांनी लॅब एस्टॅब्लिश केला विदाउट इवन कन्वर्जन। तेंच्यांनी कन्वर्ट करूं ना। एज येट इट इज हाऊस नंबर, तांकां हाऊस नंबर दिल्ले आसा। तेंचे कमर्शियल एक्टिविटीज चालू करपाक जायना। एज एवरीवन नोज की कमर्शियल एक्टिविटीक बारीकसो जागो मेळटा तुमकां करपाक, पूण हे फुल तेंच्यांनी कमर्शियल एक्टिविटी चालू केला फ्रॉम ग्राउंड फ्लोर टू द टॉप सेकंड फ्लोर। फुल तेंच्यांनी कमर्शियल एक्टिविटीज केला। आनी जाता कितें हांगा लोक सगळे हांगा येवन रावतात। आमचो घर तेंच्या सायडीन तेकोनच पडटा आमकां। सो लोक हांगा रावतात। इवन भुरग्याक घेवन सुद्दां आमी हांगा भायर येवपाक शकना, इतलें अशें जाता आमकां। कित्याक आमची प्रायवसी वायलेट जाता आनी तेंचो कॅमेरा सुद्दां आमच्या घरा गेटीडेन पावला, हे जाता व्यू आसा तेंकां। सो आमी भायर सुद्दां सरपाक शकना, इतलें आमकां सामकें हें जाता, डिफिकल्टी जाता। आनी लोकांक सुद्दां हांगा ह्या सायडीन हांगा नाका म्हणलें जाल्यार पार्किंग करनाका म्हणल्यार थिंगा वचून करताय पार्किंग, अशें जालां। आनी हांगा कितें आसा, पब्लीक हेल्थ हॅझार्ड्स खूब जाले आसा। कित्याक लोक येतात खंयच्यान पयसान येतात आनी वॉशरूम ना हांगा पब्लीक फेसिलिटी कांय ना वॉशरूम। सो थिंगा फाटल्यान व्हाळ आसा एक साल ट्रिब्युटरी, इट इज अ साल ट्रिब्युटरी। सो थिंगा वचून ते वॉशरूम मतलब तांकां थिंगा करता। सो आमकां कितें आसा, हांगा हे नाका आमकां लॅब, एक मेडिकल लॅब हांव आसतना तो इश्यू येयल्लो अशें आसतना कळ्ळां तुका। जेन्ना आमचो एक सेक्रेटरी आसलो, त्या सेक्रेटरीन कितें केलें, एका प्रोविजनल लायसन्स दिलें, ट्रेड लायसन्स दिलें। आनी जेन्ना लोकांचो इश्यू जालो बाबा हे रेजिडेंट हावसाक एका कितको कमर्शियल एक्टिविटी दिली आमी, जेन्ना त्या मिटींग येयली तेन्ना हांवें ते गेले फायनल एनओसीक हांवें रिवोक केलें, म्हणजे दिवं ना ताका दिवं हाडून। सडनली ते 3 दीस न्यू सेक्रेटरी येयलो आनी ताका परमिशन दिलें। परमिशन दिली म्हणून आमी बिडिओन गेले, बिडिओ सांगलें बाबा हें दिवपाक जायना, लोकांचो इश्यू आहा, लोकांक प्रॉब्लम आहा हिंगा। मागीर तरी पूण तेणें बिडिओन ती एनओसी ताका दिली। मागीर आमी तें आमची मिटींग घातली, मिटींग घालून ती आमी रिवोक करपाचो आमी प्रयत्न केलो। कित्याक ह्या लोकांचो इश्यू म्हणटच आमच्यान तें करपा येना न्हू, लोकांक जाय तें आमी करपाचें। आमी लोकांक सांगलें बाबा तें रिवोक करतलें म्हणून, आनी ते प्रमाणे हांवें तें रिवोकाक घातलें। आनी काल 29 ताका आमी फायनल ताका एनओसी दिली, बाबा तुवें तें रिवोक करचें म्हणून ट्रेड लायसन्स दिलो आतां। आनी आमी तें रिवोक ताका नोटीसूय धाडलें। तरी पूण हें आजून चालू आसा। लोक सगळे एकठांय जालो, बाबा तुवें आमकां आपयलें सरपंच बाब, तूं आजून सरपंच, हें कितें चालू आहा। आमी सगळो लोक एकठांय जालो, गांवचे लोक, आनी येयलो हांगा आनी तांकां सांगलें आमी पुलिसाकूय आपयलें। पुलिसांनी येवन चोयलें बाबा चालू आहा तें। पुलीस येवन तें आहा जें तेंगेले गेटीक लॉक मारला आनी तांकां सांगलां तुमी एक्टिविटी चालू करना, कित्याक तुमकां ऑलरेडी तुमकां रिवोक केलो आमी, तुमी तुमकां जाय जाल्यार फॉर द एक्शन तुमकां आतां तुमी करपा न्हू, त्या बरोबर तुमी कांय करूं नाका न्हू। आनी इतलो इश्यू। गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर भीमा पाटील।